प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वड 22 ते 29 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 22 to 29। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दुसऱ्या दिसा थंय एकूच वडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या वड्यार सोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले। हे सगळे पोलतोडी रावलेल्या लोकांन पळयले। सोमियान देवाक दिनवासल्या उपरांत तांणी उंडे केल्ले त्या जाग्या लागीं आनीक ओडी तिबेरियासा थावन पावलेली। जेजू थंय नासलो, पूण लोकांन देखलें आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक व्हड्यांनी सोडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूमा आयलो। जेजू जिविताचो उंडो तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत तें सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात। खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाका, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेया। असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण पूत देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारलो। तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जो लोक हजारांनी जेजून त्या पयल्या दिसा तांकां जेवण दिलें 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी, तो लोक आतां पोत्तून येता जेजूक मेळपाक। म्हणजे समजा आयज जेजून ती मिलाक केली, 5 उणे आनी 2 मासले ची मिलाक करून हजारांनी लोकांक जेवण दिवन दुसऱ्या दिसा लोक पोत्तून येता जेजूक मेळपाक। आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना लोक पोत्तून येता तो लोक ताका राजा करूंक सोदता। म्हणजे ज्या दिसात जेजून ही मिलाक केल्ली, जेजूक तो लोक एक राजा करूंक सोदताले। आनी जेजूक राजा कित्याक करूंक सोदताले? कित्याक जेजून आतां त्या लोकांनी कांय काम करिनासतना तांकां जेवण दिल्लें आनी ते सोदताले की ह्या जेजू फाटल्यान आमी वचत जाल्यार आमकां फुकट जेवण मेळटलें, आमकां नाश्तो मेळटलो, दनपारचें जेवण मेळटलें, रातचें जेवण मेळटलें, आमकां काम करपाची गरज ना। आनी भाव भयणीनो, ती समजताली की एके भाशेन जेजूच्या फाटल्यान येवन तांच्यो सगल्यो गरजो ते जेजू पावयतलो म्हणून। आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मातेन हें सगळें आमचें चलता तें विन्संट पॉल आनी हें जें आमी चलता तें आमी रॅशन दिता आमच्या गरिबांक, हेंच कारणाक लागून खूब लोक जेजू फाटल्यान धांवना, पूण तांकां कितें मेळटलें म्हणून, कितें दुडू मेळटलें, कितें खाण मेळटलें, कितें रॅशन मेळटलें, कितें शीत मेळटलें, कितें तांदूळ मेळटलें, हें तांकां कितें मेळटा, फुकट जेवण मेळटलें, ह्या कारणाक लागून लोक येतात। पूण भाव भयणीनो, आमकां गरज इग्रोज मातेन देवाचें उतर स्वतान परगट करपाक। आमकां जाय त्या उतराची सोजमणी दिवपाक। कित्याक भाव भयणीनो, इग्रोज मातेन आमी गरजो लोकांच्यो पावोवपाक खऱ्यो वय, आमी आमची दोळ्यान आमी मोगान आमी आमच्या भाव भयणांक जी गरीब आसात तांकां कांय ना तांकां पावोवपाक एकदम गरजेचें। पूण भाव भयणीनो, व्हडली वस्त म्हणल्यार तांकां आमी सोच शिकोवपाक एकदम गरजेचें। कित्याक त्या वेळार 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, ज्या भाशेन आयज घडटा तेच भाशेन लोक फुकट जेवण, फुकट म्हणजे मिलाग्री पेकोणी मेळपाक ताचे फाटल्यान जेजू फाटल्यान धांवताले। आनी आयजूय लोक अशेंच करता, जें कितें तांकां फुकट मेळटलें, कितें कोण भितर हिलींग करता, पेकोणी करता, थंयचो लोक धांवता। आनी जेन्ना देवाचें उतर शिकोवन थंयसर मेळटा, थंयसर लोक येना। शिकोवणी म्हणजे
देवाचें उतर प्रवासन जाता, तांकां उतराची सोजमणी मेळटा, कशे भाशेन आमचो संबंद देवाशी घट करूंक जाय हें शिकोवपाचें लोकांक नाका. तांकां जाय फकत पेकोळी, तांकां जाय तांदूळ, तांकां जाय रॅशन, तांकां जाय जेवण, तांकां जाय खाण. आनी ह्यो वस्तू आतां लोक आतां फाटल्यान धांवता, इगोर्जेन पासून धांवता. आनी आमी आतां तांकां सोच शिकयनासतना असल्यो वस्तू दीत जाल्यार आतां लोक कितें करता, वय मिसाक येता, देवास्पण करता, पूण तेज्या उपरांत कितें मेळटलें तें ती वाट पळोवन ती आतां इगर्जेक येतात. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी तांकां सोच शिकोवपाक, आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा तें, कशे भाशेन आमी आमचो संबंद देवाशी घट करूंक जाय हें आमी उतर शिकोवपाक एकदम गरजेचें. म्हणटा त्या वेळार जेजू तांकां कितें सांगता, तो म्हणटा तुमी येयल्यात तुमकां फुकट जेवण मेळ्ळें म्हणून, पूण ही मिलाद गाय केल्ली ती म्हाजे बरोबर तुमी संबंद दवरूंक जाय ह्या कारणाक लागून तुमी येवंक ना. आनी त्या वेळार म्हणटात तुमकां जाय म्हजे वयर भावार्थ धरपाक, तुमकां जाय की तुमी म्हजेर भावार्थ धरलेलो. भाव भयणीनो, 29 वडीन जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ धरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी आयज जेन्ना इगर्जेक वेता, आमी देवाचें उतर आयकता. आतां तुमी ह्या वेळार दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात. हें उतर आयकोन तुमचो भावार्थ वाडिना जाल्यार फकत बिश्टें आयकलें, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें, त्या उतराची सोजमणी मेळोंक ना, आमी कशे भशेन आमचो संबंद जेजूशी घट धरूंक जाय ही सोजमणी आमकां मेळोंक ना. आमी फकत धर्म करता, बिश्टें आयकलें, मागीर तियात्र आयकलो, मागीर युट्यूबाचेर गेलीं आनी हें फकत धर्म केलो, आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ते उतराची सोजमणी आमकां मेळटा आनी तें उतर आमी पाळटा, आमचो संबंद वाडत वता, आमचो भावार्थ घट जाता. आनी हें काम जाय देवाक आमी केल्लें की आमचो भावार्थ वाडूंक, आमचो संबंद जेजूशी घट जावंक. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.